काव्यानोवे ये गीतामी आवडयामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्ते नामी हरसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजा किवीची महिमा ताची करताम काविजमी पृथ्वी दिन वाजता ताची बोडविका रसना वाकंता ताची बोलबोन काय काव्यानोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्ते नामी हरसियामी आमच्या राया देवरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो सद्याकाळच्या 11व्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता कोरोना पिडी नेमती इगर्ज्यो बंद आसात अजुनी उक्त्यो जावंक नात ह्या संदर्भार इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य ना तस जाल्यार सर्व भाव भयणी खातीर फिरगसकारां खातीर फिरगस कुटुंबा खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा ह्या संदर्भार तुमच्या खातीर विशेश करून मागता पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर आनी विविध रितीन हेच्या समस्यांक वळख जाल्ल्यां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागता प्रति रितीन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना आमी सर्व एका मनाची काळजाची जावन एकामेका खातीर मागया एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर आमी मागया आनी खंडीत सोमी आमचेर आनी तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो असली चिंतना मोतीन दवरून ह्या मिसाचें बलिदान भक्तीपणान भेटोवंक तुमकां आपोवन दिता देवदीन जेसिंता डिसोजा हेच्या मरण सोमयन्या सुडास काडून मिस्तिता डिसोजा आनी कोरेया आनी नोरोना कुटाम कंजूर मार्ग मुंबई देवदीन वलेरियन डिसोजा आत्म्याक मिस्तिता डिसोजा कोरोया आनी नोरोना आनी कुटाम कंजूर मार्ग मुंबई अर्गासन बटयता बरें काम मेळ्ळेल्या पासत एन्स्टन डिसोजा देवदीन स्टीफन आर फर्नांडीसाच्या आत्म्या मिस्तिता हेलन फर्नांडीस मुंबई देवदीन सिसिलिया फर्नांडीस आत्म्या मिस्तिता जॉन फर्नांडीस आनी गुटाम बेंगलुरू अर्गासान बटयता जॉन फर्नांडीस आनी गुटाम बेंगलुरू देवदीन नॅन्सी डॉयलिन लोबो अशा आत्म्याक मिस्तिता डेनिस आनी वेरोनिका लोबो आनी गुटाम मुंबई देवदीन नॅन्सी डॉयलिन लोबो हेच्या आत्म्याक मिस्तिता डेंझल गॉडविन आनी ग्लेनिटा डिकुना मुंबई देवदीन कार्मिन डेसाच्या आत्म्या मिस्तिता वॉल्टर डेसा सुरत काले तशेंच देवरापडा केल्या उपकारांक अर्गासन बटयता फॉबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगां खातीर तांचे हृदय पासून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तशेंच समाज मिस्तां खातीर मागया जे कोणा मागतना बसयला तांचो उडास काडून तांचे पासून ती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो सर्गीचे राज्याची बरी खबर परगट करूंक जेजू ह्या संवसारी आयलो संवसारी जिवितांत आमी एक उद्देश दवरून हें संवसारी जिवीत जिवंक जाय आनी तो उद्देश जावन आसा सासणाचें जिवीत आमी हर एकली दर्यांत उपयेतेल्या एका दोणी बरी वा एका तारवा बरी म्हणयत आमचो शेवट जावन आसा तडीक आमी पावोंक जाय वा बंदराक आमी पावोंक जाय आनी थंय बंदर वा तड जावन आसा सर्गीचें राज्य देखून जायत्या जाणांक संवसारांत जल्मल्या उपरांत ह्या सर्गीच्या राजाची विसर पडटा आनी असल्यांक सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट करच्याक जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी जेजून हें सर्गीचें राज्य आमकां परगट केलें आनी सर्गीचें राज्य कशें आपणावेत आनी कशें तें आसा म्हणल्या विशीं ताणें आमकां दाखोवन दिलें सस्वाच्या बियाच्या ओपारी मुखांतर सर्गीचें राज्य आमचे मदें कशें आसा म्हणल्या विशीं तो आयच्या सुवार्तेंत विवरिता असल्या सर्गीच्या राजाची खरी समजोणी आमी घेवून तेंचो सर्गीचें राज आमचें करून घेवंक जायची बरी कृपा सकत देणी
सर्वेस्पोर देव ह्या मिसा मुखांतर आमकां फोव करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू सर्गीचें राज तुवें प्रगट केलें, पूण धरून जाल्लें आमचें काळीज, घट जाल्लें आमचें मन, केपें जाल्लें आमचें कान तें आयकूंक सकूनांत ह्या मुखांतर तुज्या उतराचो तिरस्कार केल्लो आसा आनी तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून भोगसणें मोगोन आमी म्हणटा, सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय, आमचे दया दाखय. सर्गीचें राज्य हर एकल्यांक फोव जाता आनी ह्या सर्गीच्या राजा खातीर आमी निस्वार्थपणी वावरी सई म्हणलें सत तूं आमकां दाखोवन दिताय. आमी संवसारी राज्या खातीर वावुरल्या सोडल्यार शासनाच्या राज्या खातीर वावरूंक आमी पाटी सरल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून भोगसणें मोगोन म्हणटा, क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय, आमचे दया दाखय. आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर देवाच्या मोगा आनी पेल्याच्या मोगा मुखांतर देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवे मुखांतर सर्गेच्या राजापणाचे वरचे भाग तुवें आमकां फोव केलाय. पूण आमी स्वार्थी जाल्ल्या, आमी हट्टी जाल्या, आमी रागिश्ट जाल्या, आमी फारीकपणाचे जाल्या, आमी मसरी जाल्या, आमी कपटी जाल्या आनी ह्या मुखांतर सर्गेचें राज्य आमी उगडायलेलें आसा, सांडलेलें आसा. ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक हांवें दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून भोगसणें मोगोन म्हणटा, सौम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सौम्या दया दाखय, आमचे दया दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाकून सगळी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सोमिया जेजू, जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्या बसला, आमचे मागणे मान घे. त्या पवित्र संगती देवा बापाची महिमे, जेजू क्रिस्ता, ये close to Povi, ये close to Ishwa, ये close to Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थुया. घडी बरोबर येता आमच्या आमच्या गरजां खातीर विशेष करून आतां आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुमचो आमचो वरवस आनी आमचें बळ
आमी इतली असकत की तुजे बिणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजांनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सरीस्पर देव अशें म्हणटा, देवदाराच्या तेंगशेचो ताचे भोव ऊंच फांट्याचो एक तरनो कोमरो हांव काडटलो आनी तो एका ऊंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्साची सुकणी ताच्या पोंदा वस्ती करतली. पाकाट्याची हर एक जिवी ताच्या फांट्याच्या सावळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सरेस्पर म्हणलो शेतांतल्या सगळ्या रुखाक कळीत जातलें. ऊस रूख हांव सकला हाडटा आनी ल्हान रूख हांव ऊंच उबारता. पासवो रूख बावयता आनी बावलेलो रूख पालेसो करता. हांव सर्वेस्पर उलयलां. हांव तें सिद्ध करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक तुज्या नांवाची गीत गाजोवंक फावो. फांत्या पारार तुजो मोग आनी रातीचें तुजें विश्वासपण वर्णूंक फावो. महोन देवा सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणान वाडतेले. प्रायचे तरी फळ दितेले. सारान बरोवन पाचवे जावन उरतेले. सर्वेस्पर नितीवन म्हूण पासारतेले. तो एकलोच म्हजें खडप ताचे थंय नाखप. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सांपोलन कोरीत घरांक बरयल्या दुसऱ्या पात्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, ह्या पसत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातान पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोल्याच्या दिश्टेन न्हय बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेश देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सोवे आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं ताका मांडवण सोलचो आमचो एकच उद्देश.
कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा कोट्या कामाचो प्रतिफल आपणाक लाभचे खातीर अरेकल्यान देवाच्या नित्य आसना वचीर जडतेक उबे रावचे पडटले. देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्तस तो वंपी जाका तें बी मेळटा तो सासनाक जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्य. जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज्य हे परी म्हणी येते. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदून आसूं वा जागो आसूं तें किर्लत आनी वाडता. आनी कशें म्हूण तो नेणा. भुंय आपले सकींस फळ दिशें करता. पयलें पालवी उपरांत कणस शेगीं कणसां बदलली दानी. पूण फळ फिकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कुयती घालता. तो म्हणूंक लागलो देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. ते सस्वाच्या बियाक म्हणयेत. ते सस्वाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत वंपुल्ल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर्व बियाकणा प्रास ल्हान. पूण वमतस तें किर्लोन वाडता आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता. अंतराळाची सुकणीं येवन ताचे सवळेक गोंठेर बांदतात. असले सबार ओपारींनी लोकांचे समजणे देखीत उलोवना. जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सकट तो सोडोवन सांगतालो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयचीं तिनी वचपां भोव अपुरबायचीं वचपां. आयच्या पयल्या वचपांत एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत देवाची महासखत पदवी महिमा कितें म्हणलें थंयसर एजेकिएल प्रवाद्या मुखांतर देव परसांक उगडापें करता. हेच्या दुसऱ्या वचपांत संपावलो कुरियनकारान बरोवलो आमी सास्तीक जिविता खातीर जियेता. सोम्या तावन आमी पयस आसूं ना आसूं सोम्याची कुशी करून जियेसय आनी हे संवसारी बिडार मोडून गेल्या उपरांत सासनाक ताचे सवें जियेसय म्हणली वर्ती आशा आमी हर एकल्यांक आसूंक जाय म्हणलें सत संपावलो हांगासर आमकां दिता. हाचे सुवातेंत जेजू सर्गीचें राज्य कशें आसा म्हणल्या विशीं सोंप्या रितीन विवरण करून आमकां तो विशेश करून सर्गीच्या राजाचो महत्व कळयता. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी प्रकृतींत आसा. प्रकृतीचेर आमी एक गडीभर दिश्ट घाली जाल्यार आमची नदर गुंडयली जाल्यार कितली सुबीत पृथ्वी आमची. ऊंच ऊंच गुडे दोंगर आकाशाक मोडांक लागचे तसले गुडे दोंगर लांब लांब न्हंयो व्हाळां तोड गुंड बांय तळी व्हड व्हड तळी व्हड व्हड लेक व्हड व्हड दर्ये सागर आमी पळयता. आनी उदक आनी दोंगर
एणे पछवी रंगाळ पृथ्वी थोडी गुड स्वातेची पृथ्वी थोडी समतट्ट स्वातेची पृथ्वी थोडी खणये स्वेतची पट्टी पृथ्वी आमी पळयत आहों आनी ह्या पृथ्वेंत विशिश्टता आसा ह्या पृथ्वेंत विशेष रितीची एक सोबाय आसा ह्या पृथ्वेंत एका रितीची देवाच्या महिमेची सकत थंयसर आसा आमी बेंगलोर दिशेन गेल्या जाल्यार उत्तर कर्नाटका दिशेन गेल्या जाल्यार तेणें गुडे दोंगर उणे समतट्ट जागे आनी तेणें जायते कृशी करतात लोक आनी लोक थंय 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 उट्ट जावन जियेतात आमी आमच्या उडपी मंगळूर सायडीन आयल्या जाल्यार गुडे आसात दोंगर आसात थोड्यांची घरां गुड्यार आसात थोड्यांची घरां कणयेंत आसात थोड्यांची घरां समतट्ट जाग्यांनी सुवातांनी आसात आमची शहरां थोडीं दोंगरार आसात थोडीं शहरां समतट्ट जाग्यार आसात आनी थोडीं शहरां कणवे जाग्यांत आसात उत्तर भारताक आमी गेल्या जाल्यार हिमाचल प्रदेश चंडीगड हिमाचल प्रदेश शिमला आमी तेणें गेल्या जाल्यार पुरा गुड्या दोंगरांनी घरां थंयसर समतट्ट सुवात ना हर एकल्याची घरां गुड्यार आनी थंयसर तांकां रोवपाची वायराची संख्या आसात वायराचे मार्ग आसात आनी त्या वायराच्या मार्गार वायराच्या सायकलाचेर ती आपलो दिसपट तो वावर करतात दिसपट ते पैण करतात शाराक येतात बाजाराक वतात मार्केटी वतात शॉपिंग करतात कांद्यार घालतात आनी कश्टांची वाट सोडून वतात आनी सगळी पृथ्वी पळयतना ह्या पृथ्वेंत एक सकत आसा ह्या पृथ्वे फाटल्यान एक सकत आसा आनी ती सकत देवाची सकत पृथ्वेंत आमी पळयता पृथ्वी आसा विशाल दर्यो आसा वयर आकाश आसा स्पेस म्हणटा आमी तो आसा आकाश मंडळ आनी भुमी हांगासर रावंड आसा एका बॉला बरी एका आकाश मंडळीन ती गोवन आसा बुगरी बरी गोंत आसा म्हणटोनी ताचे जायते ग्रह आसात जायतीं नखेत्रां आसात तातूंत एक सूर्यो आमच्या लागीं आसा देखून ताचो उजवाड आमकां दिसाच्या बरा मेळटा आनी एक सायडीन आमकां सूर्याचो उजवाड आमकां लाभलो जाल्यार रातच्या वेळार आनी एका सायडीन भुमीक सूर्याचो उजवाड फावो जाता अशें ही पृथ्वेची मांडावळ सरस्वरा देवान विशेश मापान केल्ली आसा म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हे पृथ्वेक कितलीं वर्सां जालीं तें आमकां सगमगट येदोळी कळीत ना पूण ह्या पृथ्वेची हे प्रकृतीची हे पृथ्वेची प्रगती जाल्या जेजूच्या काळार आसली प्रकृती आतां ना जेजूच्या काळार आसली पृथ्वी आतां ना ती बदलल्या मनशाच्या त्या जाणवायेन मनशाच्या समजणेन ती जायती प्रगती हांगासर जाल्या एका काळार मनीस नागडो आसुल्लो वस्तूर नेतना आसुल्लो उपरांत मनशान कोले गुंतूंक सुरू केले उपरांत मनशान मनरातीची सामडी ती गुंतून शिवोन उस्तुरां करूंक सुरू केली आतां मनीस नमोनचे सुबेज उस्तुरां आसता पयले मनशाक मांस मासली भाजून खावंक वा रांदून खावंक नासलें जिवेंत खाताले उपरांत रानाक मोल्याक उजो पडलो थंयसर भाजलें मांस तांकां खावन रूच मेळ्ळी अशें तांणी मांस भाजूंक सुरू केलें ताका मसाला करूंक सुरू केलें आतां नमोनचें खाण आमी सेवता पयले मनशाक खंयसरी गाडी वाहनां ते बरें नासलें मनीस पांय वटेन चलतालो मागीर घोड्याच्या पाठीर चलोवंक सुरू केलें कत्त्याच्या पाठीर चलोवंक सुरू केलें वचें गड्याच्या पाठीर कत्त्याच्या पाठीर अस्तीच्या पाठीर तांणी पोवंक सुरू केलें उपरांत तांणी दोन रोजां सुद्दां काडलीं रोजांक काही गाडी केली गाडयेर तांणी वस्तू सागसूचे प्रयत्न केले पाडे वा गोडे बांदून उपरांत मनशाची जाणवाई वाडली चडली थंयसर करंट आयलो थंयसर इंजीन आयलीं थंयसर कारां जालीं थंयसर बसां जालीं थंयसर लॉरयो जाल्यो थंयसर रेलां जालीं
थंयसर विमानां जालीं आनी दर्यांत मनीस उपयोन आसलो तो दोण जालीं ताच्या उपरांत स्टिमर जालें व्हडलीं व्हडलीं शिप्पां दर्यांत आसात आज मनीस वाऱ्या वयर उबोवंक शकता आनी मनीस दर्यांत उपयोंक शकता मनीस भुमीचेर विविध संगतींनी पैन करूंक शकता आनी मनशाची जाणवाय इतली आनी तितली न्ही अपरिमीत ती जाणवाय आनी ह्या जाणवाय फाटल्यान एक सकत आसा आनी ती सकत जावन आसा देव म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची सकत मनशांतय देवाची सकत पृथ्वेंतय आशिल्ले वरवीं आज पृथ्वी ती बलिश्ट आसा पृथ्वी ती सुबीत आसा पृथ्वी ती सुंदर दिसता आनी पृथ्वी ती सक्ते भरीत आसा आनी मनशाची देवाची सकत मनशांतय आसा देखून मनीस ही बलिश्ट आसा मनशाची जाणवाय अपरिमीत आसा मनशाच्या जाणवायाक ती एक सकत आसा बोळ आसा आनी हाच्या फाटल्यान देव आसा म्हणजे मोगाच्या भावार भयणीनो प्रकृतीचें रचन देवाच्या खुशेचो वा कृत्यांचो एक वांटो म्हण येत असल्यो पृथ्व्यो आकाश मंडळींत आणखी जायत्यो आसात कोण ना मनशान ताची सोदनां करूंक नात सोदनां करच्यार आसा मनीस चंद्राक गेलो मनीस मंगळा ग्रहाक गेला थंयसर मनशाक वस्ती करूंक साध्य आसा की ना गे म्हण तो सोदून आसा पूण आनीकी मनीस आसतली पृथ्वी दुसरी आसूंक पुरो मनीस ताच्या सोदनेर आसा खंडीत मनीस जैतिवंत जातलो म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ही पृथ्वी देवाच्या कृत्यांचो एक ल्हानसो वांटो मेळ्यावे आनी मनशाची जाणवाय सोम्याच्या जाणवायाची एक इल्लोसो वांटो म्हण येत तर सर्वेस्परा देवाक केदी व्हडली सकत आसा केदी व्हडली जाणवाय आसा पळया मनशाची जाणवाय देवाच्या जाणवाया मुखार कांयच न्ही किड्याच्या जाणवायेक समान वा कुंभेच्या जाणवायेक समान पूण इतलीशी जाणवाय आशिल्लो मनीस येदी व्हडली महत्कार्यां करता जाल्यार सर्व जाणार सर्वेस्पर देव कसलीं कामां करूंक शकना देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा आयच्या पयल्या वचपांत एजेकिएल ग्रंथ प्रवादीच्या पुस्तकांत तो म्हणटा शेतान त्या सगळ्या रुखांक एक संगत कडी जातलें ऊस रुखाक हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख हांव ऊस उबारतां पासवो रूख हांव बावयतां बावलोलो रूख हांव परत पालेसो करतां हांव सर्वेस्पर उलयलां सर्वेस्पर हांव तें सिद्ध करतलो पळया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना देवाक सर्व संगती साध्य हे सत आमी मतीन दवरूंक जाय देखून आयच्या सुवार्थेंत जेजू एक संगत घेवन हांगासर आयिल्लो जेजू आज ह्या सुवार्थेंत आमकां एक संदेश दिता सर्गीच्या राजाचो संदेश जेजू आज बेश्टे संवसाराक येवंक ना जेजू मेल्ल्यांक जिवंत करूंक वा पिडेस्तांक गूण करूंक वा भलायकी नासलेल्या भलायकी दिवंक म्हूण आयिल्लो न्ही जेजू आयिल्लो उद्देश इतलोच आमी हर एकल्यांनी सासणीक जिवीत आपणायचें जेजूच्या ताब्यांत दिल्ल्या आमकां कोणाय की ताणें ओगडायनाय म्हाका हर एकल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हणलो उद्देश घेवन जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो जेजू मनशाची पिडा गूण करूंक जेजू मनशांक जिवंत करूंक आयिल्लो न्ही जेजू आयिल्लो इतलेंच मनशान केस्तीच्या मरणांतलें केस्तीच्या फर्मणांतलें यमकणाच्या उज्यांतलें बाचाव जावच्या खातीर राखूंक तो आयिल्लो देखून तो म्हणालो हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक पातक्यांनी परिवर्तन जायचें पातक्यांनी तांचें मन परिवर्तन करी जाय पातक्यांनी तांची खोटी वाटो सांडी जाय आनी नवें जिवीत जिये जाय त्या उद्देशान हांव आयिल्लो म्हणलें सत जेजू आमकां दिता देखून तो म्हणटा हे संवसार तात्कालीक हे संवसाराचे बिडार थोड्या तेंपाचें जेजूचें संवसारी जिवीत फकत 30 आनी 3 वर्सांचें आमचें जिवीत 60-70 पावणशें वा 100 वर्सां जावंक पुरो पूण तें तात्कालीक पूण हाच्या फाटल्यान एक जिवीत आसा सासणाचें जिवीत सर्गीचें राज्याचें जिवीत देखून आमी सर्गीचें राज्य जाणा जावंक जाय आनी सर्गीचें राज्य प्रगट करच्या त्या एकमात्र उद्देशान जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो सर्गीचें राज्य संवसारी राज्य अंत न्ही संवसारीचें राज्य सर्वस्व न्ही हाच्या फाटल्यान सर्गीचें राज आसा म्हणलें सत
जाणा जावंक आमकां कळीत करूंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज जेजू आज आमकां सर्गेच्या राजाची बरी खबर प्रगट करतना तो म्हणटा हे सर्गेचे राज तुमी जाणा जाय सै, सर्गेच्या राजा खातीर तुमी वावरी सै, सर्गेच्या राजा खातीर तुमी जिये सै. देखून तुमी वावरा सासना बाळटा त्या काणा खातीर म्हणटा तो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तो म्हणटा आसतना सर्गेचे राज हांव कोणाक सरी करूं, कोणाक सरी करूं. पळया तो हांगासर एक दाखलो दिता आनी म्हणटा सर्गेचें राज्य एका सासवाच्या बियाक हांव सरी करता. सासवाचें बी, सासवाचें बी तुमी पळयलां. आमी हर एक दिसा आमच्या रांदपाच्या कुडांत सासांव दवरता. सासांव आमकां रांदपाक गरजेक पडटा. रांदवेच्या नुस्त्याक सासांव आमी चड वापरता. सासांव पण घालूंक आळेनाक इत्यादी वापरतना सासवाची सगत आमी जाणाव. ल्हान सासांव उन जाल्ल्या तेलांत घालतना पटापटा करून पुट्टा. पूण तेंचो सासांव आमी बंयत उडयलें जाल्यार ते कुसोन ते मातये सारें जाता, परत फळ दिवंक शकता, परत एक जड जाता. हे तशें ल्हानशें सासवाचें ते सासवाचें बी वा सासवाचो कण व्हड जैत एक जड जाता. जड जाता आनी थंयसर ल्हान सुकणीं ताचेर गोंठेर बांदतात, ताचे वस्ती करतात. एका ल्हानशा सासवाच्या कणाक एक जड जावन पृथ्वी वयल्या कांय थोड्या सुकण्यांक रावोंक गोठेर बांदूंक दिवचें तसली स्वात दिवंक साध्य आसा जाल्यार सासवाचे कणाच्या कितले वर्ते आमी तसले कितली महात कार्यां करूंक साध्य ना, आमकां जायना तें चिंतूंक आज जेजू आमकां हे ओपार सांगता. पळया एक सासवाचें कण भुमीत पडोवन ते किरलता, जड जाता. गिरबुजांक, किरांक, पारव्यांक, पुंडाद्यांक, पसव्यांक इत्यादी सुकण्यांक ते गोंठेर बांदूंक अवकाश करून दिता जाल्यार सासवाच्या कणाच्या केदोगी व्हरतो हांव. लाखांनी लाख सासवां थंयसर रास जाल्यार म्हाका आनी सासवा तुलन करूं जावचें ना. तसली पदवी महिमा आनी सकत वर्तेपण आसलेलो हांव सासवाच्या मापांनी सासवाच्या वर्ती कामां करूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा आज तुवें सर्गेचें राज प्रवेश जायचें जाल्यार देशाचें कारभारपण चलयचें म्हणना, राज्याचें कारभारपण चलयचें म्हणना, वा कसलो उद्योग खाण घेवन तुवें अधिकार चलयचें म्हणना. सर्गेचें राज आपणाचें जाल्यार तुवें व्हडली व्हडली कट्टोणां, व्हडली व्हडली बिल्डिंगां, व्हडली व्हडली सोसायटी बांदीचें म्हण गरज ना. सर्गेचें राज आपणाचें जाल्यार तुवें ल्हान कामां केल्यार पुरो. सासवाच्या बियान केल्लीं तसलीं कामां, सासवाच्या कणात तसलीं कामां, ल्हान कामां कर्ण सर्गेचें जिवीत जोडयेत म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत, साद्या बळ्या आमच्या नडत्याच्या जिवितांत माये मोगाच्यो करण्यो, सेवेच्यो करण्यो, बोगसणाच्यो करण्यो, माईपासाच्यो करण्यो, मोगाच्यो करण्यो, भक्तीपणाच्यो करण्यो, देवबिरांतीच्यो करण्यो आमी कर्ण जियेता जाल्यार सर्ग आमचे तोंड पयस ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून हो सा पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पयस आसूं सोम्यातावन आमी लागीं आसूं, पूण आमचो उद्देश इतलोच सर्गेचें राज्य. आमी सोम्यातावन पयस आसूं, आमी सोम्यातावन पयस आसूं वा सोम्यातावन लागीं आसूं, आमी आमचो उद्देश इतलोच सर्गेचें राज्य, सर्गेचें राज्य. देखून हो आमी सोम्याची उतर पाळचो, सोम्याच्या उतराक कल्तिमान घालचो, सोम्याची खुशी आमच्या जिवितांत पाळण. सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जर तर आमी चल्ल्या जाल्यार ते सासणाचें जिवीत सोडूंक साध्य आसा म्हणलें सत सा पावलो आज आमकां कळीत करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारी पळयना वेळार आमचे चिंता थोडे पटी अशें आसता. संवसारी जल्मताना आमकां देवाची वळख ना, आवय बापायची मात्र वळख, आनी आवय बापाय तावन देवाची वळख आमी घेता. आनी कांय तरी ल्हानपणार देव 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 म्हणून देवा थंय आमी उलो मारता. पूण इल्लीशी प्राय व्हड जाताना आमकां देवी नाका, देव सारी नाका, हांवच म्हजो, हांवच सर्वस्व, म्हजेंत सगळें,
म्हज्यांत म्हणलें तें चिंताप येता कित्याक म्हज्या कुडींत ऊन रगत आसा म्हज्या कुडींत सकत आसा देखून देवाची गरज ना पेल्याची गरज ना म्हणलें चिंताप कांय प्राय ओड जाताना आमकां देव आनी चड लागीं जाता कित्याक आमी देवा ससेव येता म्हणलें बोगाक आमकां येता देखून देवाचेर रसार आमी सुरू करता मागण्यांत वेळ करचेता आनी मागण्या मुखांतर देवाची इश्टगात जोडूंक आमी आशेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें अस्तित्व देव आमची आयडेंटिटी क्रिस्त देखून ह्या भायर दुसरी आयडेंटिटी आमकां ना म्हणलें आमी समजूंक जाय देखून आयच्या सुवातेंत जेजू बोवापूर भायर म्हणटा पळया एकलो ओंपी बिवोमता गाद्यांत तो दुसऱ्या दिसा येता तिसऱ्या दिसा येता चवथ्या दिसा येता पंचव्या दिसा येता हप्तोभर येता म्हयन्याभर येता पूण तें किरलता तें वाडटा नेज जाता तें भात जाता वट जावन तें पलवता आनी पलवता थंयसर ताजे उपरांत तें पसवता थंयसर पसवून जाल्या उपरांत थंयसर तें कणशी बागोवन जाल्या उपरांत तें पिकता उपरांत ताका कोयती घालतात पूण तो सगळेकाराक कितें कशें तें वाडटा म्हणलें दिसना आपणे आप तें वाडटा तो ताका ईट घालता उदक घालता सगळें घालता पूण ताका कितें कसं कळना तें केदाळां वाडटा आमी जायतीं रूख झाडां लायता जायते आमी रोंपयो लायता जायतीं आमी फुलां झाडां लायता पळया आमी तीं लायता आज वेता फाल्यां वेता परवां वेता पूण आमच्या दोळ्यांक तें कशें वाडटा कळना आमचीं घरां भुरगीं आसात ल्हान आसलीं तीं ओमते पडटालीं दुमकरे चलतालीं गद्दे उलयतालीं आमचे हात धरून उठतालीं बसतालीं ती वट जालीं आज डिग्री पावल्यांत थोडीं काजर जाल्यांत थोडीं वट जाल्यांत थोडीं मलगडी जाल्यांत आमच्या दोळ्या मुखारच पूण केदाळां जाल्लीं आमकां गोत्तू ना प्रकृतीन तांकां वागयलां प्रकृती मात्र जाणा देव मात्र जाणा कसलें वाडावळ तांचे थंय जाता म्हणलें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी जिवितांत आमी समकताना आमी सर्गीच्या राजा कुशीन समकता पूण आमी कशें समकता सर्गीच्या राजा कुशीन कशें वाडटा कशें सर्गीच्या राजा कुशीन समकता तें आमकांय कळीत आसना पूण हें सगळें देव सांबाळटा आनी निमाणे दिसा आमी बरें करता तर बरेपणाचो फळ जावन सर्गेचें राज आमकां मेळटलें जर तर बरें करिना खोटेपणाचो फळ जावन हेमखंडाचो उजो आमकां तयार आसतलो देखून ह्यो दोन संगती आमच्या दोळ्या मुखार आसतलो बरें आनी वायट मरण आनी जिवीत खंयचें जाय तें आमकां विसूंक सोम्यान आज आमकां आपोवणें दिलां तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्गेचें राज्य सासवाच्या कणा बरी आमी सासवाच्या कणाच्या कितले व्हरती सासवाचो कण जड जावन संवसारांत आसलेल्या पृथ्वीर आसलेल्या सुकण्यांक तो घोंटेर बांदून अवकाश करून दिता जाल्यार सासवाच्या कितले व्हरतो हांव ताच्या महत् कार्य करूंक हांव करूंक शकता देखून असली महत् कार्या मुखांतर सासणाचें जिवी जोडूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया त्रिएका देवत्या सुलम सभावार तुसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंतान देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गानी भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभोवलो अवकार मुर्येतान जल्मलो 5 गातांनी कोसुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी तेणे गेविलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला तीन जिवांनी मेल्ल्यान ती मुर्सबे करून येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कतोलीक पुलीस सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन मुखार भाव भयणीनो ह्या आमी उसारलेल्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा त्रिंदादीच्या पांयां तळा आमी समर्पिया तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेचे मणियारी जावन तुवें विसरून काडलेल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे जिणे भयणार तुजो आदार सुदूंक आनी आपल्या ताब्यान दिल्ल्यांक बाबार्थान वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्व राष्ट्रांच्या आनी प्रत्येक रितीन आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक प्रगतीपर कामां मुखांतर बरवसो दिवंक आनी लोकांची बरेपण आशेवन निस्वार्थी मनान वावर करन समाधानाचें राज्य भलायकेचें राज्य बंद हाडूंक तांकां
तू कृपा लाभय म्हण आम्ही मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. जिने पळयणार विविध रितीचे अडचणीक संपडोन कस्तो नासच्या भाव भयणींनी बवर्ताचे देणे उगडाय नासतना खऱ्या बवर्तान तुका साक्ष जावन जिवंक आनी तांकां आयलेले कश्ट धैर्यान फूड करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रगतीचे दावणे राष्ट्र आधुनीक संवसारांत संवसारी बोलवण्याक आमच्या युवाजनांनी भुरग्यांनी बली जायनाशे मुखार शासनाच्या जिविताच्या बरवशान तांचे जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. संवसाराच्या विविध कोनशांनी मिसावाल करनासच्या आमचे सर्व मिशनरी भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. बवर्ताचें बी ओपून पस करून फळ दिवच्याक तांणी काडची मिनत तूं सुफळ कर तांच्या वावटीक फळ लाभय म्हण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. हे विसाचे बलिदान भेटयतल्या समेस्त भाव भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसवांनी बर. ह्या माध्यम मुखांतर एमेसा बोवारी आजार असलेल्या आमच्या सर्व बवार्थी भाव भयणींक घट कर. आमची कुटुंबां बवार्थान गुण रंबोवन कुटुंबां समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा मोग संतोष सदां जिवंक आनी तो सगळ्यांक प्रसार करूंक कृपेन तांकां बर म्हण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बोरदोळे दांप्या आमच्या सर कसके गरजां खातीर मागया. परगांवांत असले आमच्या भावा भयणी खातीर मागया. जे कोणा मागता बसयला सुडास कडून तांचे बसत आमी मागया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी दीन आयक आनी आमकां दिसपट तें बवार्थान वाडोवंक आनी तुज्या मोगान जिवंक फावो कर. संवसारी जिवितांत सर्गीचें राज आसा म्हणल्यार सत मानून घेवन सर्गीच्या राजा खातीर वावरूंक आमकां तुजो आदार कृपा जाणवाय दी म्हण आमी मागताव. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वच बापा हा नायल्या कानी जावन तुका जावं ती कानी पूण स्वीकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येता रुकाम. दयेन कानगे कानी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. दयेन कानगे कानी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. ते बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्याने अख्ख्या पयस सभेच्या आदवा सर्वस्पोर म्हणून घेऊ. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार हें देणी आमी हाडून दवरता. ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें काण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit darbara so serves por tu. Sărganii संसार भरला तुझ्या वैभवा.
सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. भो पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता. म्हजे भावानो भयणीनो, जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलच्या वखदां आमची सगळी मागणी हांगासर उबारया. मागलेलें खंडीत आमकां फावो जाता. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुखशेने कस्टमरान सुसोवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा, सैबा, पीटर, पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती बागेवं जुजे बागेवं धर्मदुतां बागेवं जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची अजनमुठीन दवरून ताणी शिकलेली मागणी भक्तीन सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आमकां शिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. दे करुणेची वेतांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्यालाच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्तो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये सोड
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे, आमका शांती दे. सगळे मिदी मिगाले हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमस मेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. ह्या संवसारांत सर्गेच्या रासाची बरी खबर आमकां परगट केल्ली. सासवाच्या कणाच्या की चड महान आमी वर्ती आमी सासवाचे कण करतात ताचे की चड वर्ती कामां आमी करीसय सासणीक जिवी सोडीसय म्हूण उलो दिता ती शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भोवना पूण तुजे कसुत्रां म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगळ भावनो भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो जेजूचे मास आनी रगत ह्या उंड्या आनी वायल्या रुपार सेवंक आमकां साथ दिना तरी आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कर घेवचे प्रयत्न करया. पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये लालेवन मागता ये तू सुम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजादर भुगडून रावला. रास्तू कर्या बिडारा निवास कर मुझ्या घरा, निवास कर मुझ्या घरा. ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये लालेवन मागता ये तू सुम्या परता. प्रार्थुया. प्रितीच्या आमच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या हातांतले आमी घेतला तेंच्या तुज्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची कुणा ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मुगळ भाव भयणीनो भोवभक्तीपणान शिस्तेन बावर्तान ह्या मिसांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. भाव मॅक्सी भाव परब्याचें संगीत करून तुवें आमकां आदार दिलाय. तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर संतोश वासा पासून कुमो केल्या. देव बरें करूं. जॉयसन सर्व रितीची मंडवळ करून वासप ताणें वाचलां. भाव जॉयसनाक देव बरें करूं. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा विशेश करून मिसाचें चित्रीकरण करून मध्या मुखांतर तुमी मिसाचें बलिदान भेटयसे म्हणल्यार त्या मोगान ही सेवा दितात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी तशेंच अविनाश गंगोळी आनी कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी निरंतर तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. आमी तुमच्या खातीर निरंतर मागता आसतना तुमी आमच्या खातीर मागतात. आमकां वर्त्या सहकार कुमोक दितात. तुमी दिल्ल्या कुमकेन आमकां कांय तरी हांगासर दिसपट्टें प्रगती करूंक साध्य जाता. उदार म्हूण दाखोवंक की तुमचे लागीं विनंती करता. तुमच्या खातीर निरंतर मागता.
तुम्ही आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता हांव तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं दिंबी घालया. सुरेस्पर देवाचो विशेष आशिर्वाद ह्या वखदां आमी मागून घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकार सर तुज्या अर्घां दिता. वाटेन तुजे सोलोन मोगान तुज्या रावों संदेश तुजो गाजो आदर मागता. जियो मोगन सदा नितीन पेसारते लाव सकते वावरूंक सदा तुजेच पासो समर्पित हांव जीवन. सोम्या आमी वेता की तुजे गाता उपकार सर तुज्या दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता. मोगाळ पुता सोवे आव्वार मोरया आशीर्वाद दिवं आमकां. Bugün sıcak ürünlerim kanıtı devam canlısı kanalında. Babacığını, budacanı, bu vidat meçe navi. Amen.